इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाप. तुम्ही म्हाका कोणाकडे मन सर करशात, मुझे सारको आनीक कोण आसात. तुमचे दोळे वयर उभारा आणि पळया, ही नकेत्रां कोणे केल्यांत. तो तांची फौज भायर हाडता आणि तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवांत उलो करता. ताची सकत भोव व्हरती आणि ताची पदवी करीस व्हड. देखून तांचे मदले खंयचेच नकेत्र झाप दिनासता रावना. मुजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा? अशें तूं कित्याक उलयताय इस्रायेला? तुका कळीत नातले गाय? तुवें आयकूंक नातलें गाय? सर्वेस्पर ससनाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकना, तो धमना, ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना. थकलेल्यांक तो सकत दिता, भोळ नातलेल्यांक तो गठाय दिता. युवक थकोन आनी धमन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यांक नव्यान भोळ मेळटलें. गरुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले. ती धांवतली पूण थकची नात. ती चलतली पूण धमची नात. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येया मुझे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टात येयल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितालो. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचे शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुझे जू वावोवंक सुलभ, मुझे वोजे हाळू. देवाचे उतार हे.